चिसून तरी येयला गेला बरोबर कोणे पेपर प्रेजेंट करूंक ना हेचेर ती सांगता तरी आमी करूया बरोबर डॉक्टर मुगे सांगपाक एक प्रश्न आयिल्लो आसा हॅलो हॅलो हां हॅलो डॉक्टर हां हॅलो डॉक्टर हॅलो हांव सावड्डेसान उलयतां हय तुमचे मातशे टीव्हीचो आवाज कमी कर हॅलो तुमच्या घरा कडल्या टीव्हीचा आवाज कमी कर मॅडम ओके डॉक्टर या विचारात ओके डॉक्टर 2 क्वेश्चन आहे दोनूय विचार होय फर्स्ट इज बाब आसा तो 7 वर्सांचो डॉक्टर हय तेका रातची मुतपा संवय हय. आनी चड बरो बी तो ना जालो ताप कितें येयलो जाल्यार तेका चड मुतपा संवय 2-3 फावटी पासून तो मुतता हय जालें एक क्वेश्चन होय दुसरो आनी बाय आहा तें डॉक्टर तें शीत म्हणल्यार तेका जेवपा नाका नुस्तीं कितें आसा जाल्यार तें फक्त नुस्तीं खावपा सोदता जावं हेर कितें वस्तू पूण शीता केशें हें करना डॉक्टर हय सुंगटां खाता ताका पुलाव करून दी न्हय नाल्यार बिर्याणी करून दी ना डॉक्टर तितली खावपाकू कोन्ना हय मातसो पण ट्राय करपा जाय ती कितल्या वर्साचे बाय डॉक्टर तें 5 इयर्स अच्छा होय बरें चल थँक्यू डॉक्टर हां तांचो फर्स्ट प्रश्न पहिलो प्रश्न ते मुतूंक खूब जाता इनफॅक्ट ओदोळे आमकां तो मारियाबाचो प्रश्न आशिल्लो की ताका मुतूंक रातचें जाता आय थिंक बोथ थिंग्स वी कॅन टेक टुगेदर सो हय ते बद्दल एक प्रश्न आशिल्लो रातचे मुतोंक जाता हेच्या प्रकारे 7 वर्सां आसता मुतोंक म्हणटा ते हे आनी संडास जावप हे ब्लॅडर आनी बावेल कंट्रोल आसता हो भुरग्याक आमी प्रत्येक गोश्ट शिकपाक जाता हळूहळू नॅचरली येता ती पण आमी तेंकां दाखोवचें पडटा सो भुरगो एक वर्ष 2 वर्ष 1.5-2 वर्साचो जालो की तेका मुतपाक शिकोवपाक जाय हाडून आमी तेका प्रत्येक फावटी आजकाल आनी एक नवीन फॅशन आयल्या की ती डायपर घालपाची स्टार्टींग पासून ती डायपर घालपाची ती एकदां डायपर खंयच्या वया पर्यंत कट ऑफ लिमिट तांकांच खबर आसना हिशोबूच खबर नासता आनी एक असोय प्रश्न आसता कोणाचो की डायपर घालपाची काय ना ती काय आतां आमचे पयले जनरेशन केन्ना असले ते काय डायपर घातले ना न्हू तांच्यांनी लंगोटी चेंज केली रातची उडून सुद्दां सो डायपर घालप इज रॉंग ओनली एखाद्या वेळार खंयच्या फंक्शनाक वयता कारण कितले बरे डायपर तेणी सांगिल्ले न्हू घातले म्हणून जाल्यार ते डायपरचे ते भितर एब्जॉर्ब जाता आनी थंय वचून येता आनी हेका लागून युरिनरी ट्रॅक इन्फेक्शन खूब वाडलेलें आसता रिपिटेड परते परते युरीन इन्फेक्शन गावप हे एकदां किडनीचेर बॅक प्रेशर येवन फुडें किडनी प्रॉब्लेम येवपाक शकता त्या खातीर डायपर इज नॉट एट ऑल गूड डायपर एज फार एज पॉसिबल घालूंकूच जायना क्या रातचे घालपाची डायपरची जी प्रॅक्टीस सुद्दां आसा पळय खूब कडेन ती सुद्दां बरोबर न्हू क्या एखाद्या तरेची लंगोटी स्पेसिफिकली डबल फोल्ड करपाची लंगोटी आसता त्यो घातल्यो जाल्यार चडशे फावटी हें जायना क्या आनी तांकां जितल्या बेगीन हे टॉयलेट ट्रेनींग करता किंवा मुतपाची ट्रेनींग करता युरीन इट इज बेटर टॉयलेट व्हरून 1 वर्स 1.5 वर्सां जालो म्हणून ताका सांगपाक करपा इनिशियली ताका करचो ना हळू हळू तो शिकतलो एकदां हें सगळें करून सुद्दां भुरगो रातचो केन्ना केन्ना हेका नॉक्सिनल एनेस्थीसिस म्हणटात आनी हे कॉमन आसता 5 वर्सां पर्यंत इज व्हेरी कॉमन इज एब्सोल्युटली नॉर्मल एखाद्या वेळाक 7-8 वर्सां पर्यंत सुद्दां उरता आनी कोणाक चुकून 10 वर्साचेर सुद्दां उरता आनी तेच्या वयर सुद्दां कोणाक उरता एक एकदां 14-15 वर्साचेर सुद्दां जर ते 7-8 वर्सां नंतर समज जर चड उरलें जाल्यार तेजो इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय कितें करपाक जाय कितें कारण आसा जाल्यार आनी ताका तेन्नाय ट्रेनींग दिवपाक शकता खुबशे आनी कितें कितें गोश्टी नवीन येयल्ल्यो आसा ह्यो ब्लँकेट ताका रातचें उठोवपाचें एक्स्ट्रा उठोवपाचें न्हिदच्या पयलीं खुबशे हें लिक्वीड डायट कमी करपाचो म्हणजे बिफोर सनसेट ताका भरपूर उदक दिवप मागीर ताका उदक दिवप कमी दिवप किंवा आनीक आतां एक ब्लँकेट एलार्म ब्लँकेट येयल्या त्यो खूब हायफाय आसा ते समज सामकेच रुटीन प्रॅक्टिसीन नॉर्मल तिची जे 7 वर्साचे आसा ताका काय व्हडलें भिवपाचें ना ते हळूहळू जातलें ते जायना आनी चडूच जावपाक लागले जाल्यार पळोवपाक जाय दुसरें म्हटल्यार एक सेकंडरी म्हणून आसता प्रायमरी आनी सेकंडरी म्हणजे भुरगे पयलीं टॉयलेट ट्रेन जाल्ले आसता संडास मुतोंक जायना आनी सडनली मागीर 8 वर्सां रातचें मुतता हें सायकोलॉजिकल कंपोनंट आसता सो तो ताजो डिटेल इव्हॅल्युएशन प्रॉपर इव्हॅल्युएशन करप गरजेचें आनी जशें तुमी सांगला की उदकाचें कन्जम्पशन सनसेटा उपरांत कमी करप किंवा ताका प्रॉपर म्हणजे टॉयलेट न्हिदच्या पयलीं सगळें वचून घेवप डॉक्टर एक ल्हानसो ब्रेक घेवया बरेचशे प्रश्न आसात आनी परत सुरू करूया प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन आज आमचे बरोबर आसात गोंयचे नामनेचे ल्हान भुरग्यांचे तज्ञ डॉक्टर धनेश वळवयकर
तुमचे लहान भुरग्यांच्या भलायकेविशीं जे प्रश्न आसात ते तुमच्यांना विचारूं येता. डॉक्टर, एक अतिशय बरी गोष्ट आसा की इतको आमकां बरेचशे प्रश्न आयले पण लोकांचे रिपिटेशन नाशिल्ले आनी तांच्यांनी खरेंच म्हणजे बरेच सुंदर प्रश्न विचारला. म्हाका दिसता अशा प्रकारचे प्रश्न तुम्ही मुद्रत विचारात. वी आर वेटिंग फॉर दॅट. होच प्रश्न तुमचो लास्ट अशें तो मातसो फुडें वता. दोतोर ताणें म्हटलें की तुम्ही म्हटलें की हातून 2 प्रकारची कारणां आसूं शकता. म्हणजे ल्हान भुरगे म्हणजे एक 8-10 वर्साची हांतरुणार रातचें मुतप. एक म्हणजे ताका प्रायमरी कॉज किंवा दुसरें म्हणजे सेकंडरी. मातशें ते सेकंडरी कॉज मातशें विस्कटून सांगात. सेकंडरी कॉज एक व्हडल्या भुरग्याक पयलीं तेजी ट्रेनिंग बरोबर आसता, रातचो मुताना तो, आनी मदीं 1 वर्स बरें आसता आनी मागीर ताच्या नंतर मदींच मुतपाक लागता. सो हें सांगलें की ताका कितें तरी सायकोलॉजिकल प्रॉब्लेम आसता. ह्याच बरोबर अशे आनिकूय प्रॉब्लेम तशीच भुरग्यांक येता. सिमिलर कॉज आसता, तशी हेड बँकिंग म्हणटा आमी, तो तकली राडयता. एक एकदां मदींच वयतलो आनी मुततलो फुडल्यान येवन. ह्यो असली सगळी नाटकां करता काय म्हणटा, पण ती नाटकां नासता. देर इज अ सायकोलॉजिकल कितें तरी तेजें बिगडलेलें आसता. एकदां घरांतलो कोणी मनीस एक्सपायर जाल्लो आसता आनी तो मनीस ही वॉज मिसींग दॅट पर्सन. ब्रेथ होल्डिंग स्पेल इज अनदर वन विच ऑल्सो कम लायक म्हणजे करतना आळस पुरती चिमटो काडून अशे सगळे प्रॉब्लेम आसता पळय ते हेका लागून जाता. किंवा तेजो फादर इतले दीस आशिल्लो हांगा जाल्यार तो खंय तरी फॉरेनाक काम करपाक गेलो खंय बी, सो इज मिसींग दॅट पर्सन. वॉट एवर इट इज, वॉट एवर रिजन समथींग इज गॉन रॉंग. स्कुलान सुद्दां भुरगे आशिल्ल्यान तेजे कितें समज ते आतां 2 वर्सां नंतर भुरगीं स्कुलान वयता, थंय कितें तेजें बिगडलें समज जर कितें जाल्यारूय हे अशे प्रॉब्लेम जावपाक शकता. सो हाजेर खूब डिटेल वयचो पडटा, तेका सायकोलॉजिकल एनालिसीस करचें पडटा. आनी आजकाल बिजी पिडियाट्रीन सुद्दां हें करपाक शकना. डॉक्टर, म्हाका दिसता कितें आमकां प्रश्न आसतात, पण हो जो तुमचो कन्सेप्ट आसा की एकदां ताचें सायकोलॉजिकल म्हणजे घरा कडलें म्हणा, ताच्या फ्रेंड सर्कलान म्हणा किंवा स्कुलान म्हणा, हे कंपोनंट लक्षात घेवप गरजेचें. म्हणजे रादर दॅन जस्ट लेबलिंग ना तो मस्ती करता, तो ड्रामा करता, नाटकां करता अशें म्हणनासतना प्रॉपर कावन्सिलिंग आनी योग्य तज्ञ डॉक्टरचो मार्गदर्शन आनी सल्लो घेतल्यार हे प्रॉब्लेम सॉल्व करू शकता. हय डेफिनेटली सॉल्व करपाक शकता. आजकाल फक्त थोडेच कमी म्हणजे तशे नंबर ह्या फिल्डान आसा, बट देर आर पीपल अवेलेबल. फुडें येतले आनी खूब जाण. बरोबर. डॉक्टर, म्हाका सांग प्रश्न आयला सो तो घेवया. हॅलो डॉक्टर. हां डॉक्टर, म्हणजे चड न्हू 13 इयर्स ओल्ड आहा, तेका न्हू सदां लिसांकूच तेन्ना सुद्दां एग्जामी तेची तकलीच फोडटा म्हणटा तो खूब म्हणजे खूब आनी सामकें ओकूंक पासून तेका जाता. कित्याक डॉक्टर? 13 वर्साचो. हय 13 वर्सांचो. दुसरो डॉक्टर, तेका तेची हायटूय मातशी सामकी हें म्हणजे मोठ सगळे म्हणटा तेची हायट ही वाडना तो म्हणटा. खायना म्हणजे खायचे डॉक्टर तो शीत म्हणटा ते केन्नाय हो जेतलो, पूण चडशे चिप्स बी आनी ते कोला बिला ते पियाता डॉक्टर. कितें पिता? कोला आनी हे ड्रिंकूच चडशे. आनी सामकी हायट तेची उणी डॉक्टर. कितें हय डॉक्टर, मातशें एक सांगा म्हाका, तुमची हायट सारकी आसा म्हणजे बोथ पेरेंट्स? हय डॉक्टर, हा मोठीच आहा आमची चड हे नाही बेसिकली दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. फायनली हायट इज कॅरीड ओवर बाय, जर ताचो जर डायट व्यवस्थित आसा जाल्यार तुमची फॅमिली हिस्ट्रीची जशी हे आसा तशें ताका थोडें जेनेटीक कंपोजिशन आसतलें. हाची पयली मानसीक तयारी दवरात. आनी दुसरें म्हणजे ताका सांगात की अपार्ट फ्रॉम युअर हायट तुजे इंटेलेक्च्युअल कॅपेसिटी, तुजे परफॉर्मन्स ऑल्सो प्लेज अ रोल इन सोसायटी. बरोबर डॉक्टर, तुमी सांगात. ताजो पयलो प्रश्न आशिल्लो की हेडेक. हय, एग्जामीच्या दिसांनीच इम्पॉर्टंट. वॉमिटिंग येता आनी तकली दुखता आनी वॉमिटिंग जाता. एक गोष्ट म्हटल्यार सदां जेन्ना हेडेक जाता आनी काय जाता तेन्ना एक म्हळ्यार दोळे पयलीं तपासपाक जाय, ताजी विस्त बरोबर काय आसा काय ना ती. ताजे सायनोसायटीस बीन कितें अशे प्रॉब्लेम आसा जाल्यार ENT डॉक्टरा कडेन वचून पळोवं येता. दोळे तपासप खूब गरजेचें. आजकाल एकदां स्कूल हेल्थान दोळे तपासता, पण एकदां तपासयना आनी सारके तपासले काय कितें तें बरोबर ना. म्हणजे तज्ञ दोतोरा बरोबर तपासप व्हेरी इम्पॉर्टंट. सेकंड थिंग इज दॅट मायग्रेनूय आसतात. मायग्रेन म्हटल्यार सिसाल फोडपाची एक सायडीन आसता ते, आनी ताका वॉमिटिंग जाता म्हटल्यार आमी. सो वॉमिटिंग पॉसिबिलिटी ऑफ मायग्रेन आसा. हिस्ट्री ऑफ मायग्रेन असो सिवियर हेडेक, वॉमिटिंग, पेन इन एबडोमेन कोणाक आसा जाल्यार ते आसपाचें. ताका डिटेल डिटेल इवेल्युएट करचो पडटलो. पयलीं दोळ्याच्या दोतोराक दाखोवचें पडटलें, भुरग्याच्या डॉक्टराक दाखोवचें पडटलें. आनी जर तेजे कंटिन्युअसली जर हेडेक आनी वॉमिटिंग विमिटिंग परते परते येता जाल्यार ते आनी व्हडलें इन्व्हेस्टिगेशनूय करची पडटली. व्हेरी स्लोली इट हॅज टू बी गन. हो तो भुरग्याक समज एकदां ताका अभ्यास करपाचो नाका आसता, फोर्स केलो जाल्यारूय तेजे परिणाम जावन असले शिकता. सो तो कितलो अभ्यासाक बरो आसा आनी कितलो पर्यंत अभ्यास इंट्रस्ट घेवन करता ते सो तेजो इंट्रस्ट हळू हळू वाडोवपाक जाय. बरोबर. दुसरी गोश्ट तांणी कितें सांगिल्ली आमकां,
ते हायट एकट्याची कमी असता दॅट यू हॅव ऑलरेडी हायट आन्सर कमी असता सो ती पेरेंटल हायट असपाक शकता किंवा ती आधी आम्ही चांगल्या आणि प्रमाणे दुसरे म्हणजे ताणी सांगला त्याचे सोल्युशन इन शॉर्ट की त्याने कोल्हाब आता कमी करपाक जाय आणि जे रुटीन गोंयचो सर्वसामान्य मनीस जेवता ते खावपाक जाय. तांची दोगूय पेरंट्स आसा पळय ती हायटीन कमी आसा हय. सो हाजी हायट व्हडली काही लांब अशी ना अमिताभ बच्चन सारखी अशी ना मे बी आमिर खान टायप हायट असपाक शकता सो यू डोंट वरी अबाउट इट आमिर खान किंवा सचिन तेंडुलकर तांकां हायट नाशिल्ली क्या सो व्हडलें काय नसता पण ह्या एजीचेर जे ग्रोथ स्पट असता पळय किंवा आनी कॉन्स्टिट्युशनल डॉर्फिझम म्हणून असता म्हटल्यार तांची हायटची हें येता पळय स्पट येता पळय तो मातसो लेट येता आनी तेन्ना मागीर फायनल हायट कळटा सो ती डॉक्टरा कडेन ग्रोथ चार्ट दवरलो जाल्यार कळटा ओन्ली वन इम्पॉर्टंट पॉयंट आय टू मेक इज दॅट हाजी आतां 13 वर्सां बी जाल्या पळय ह्या टायमार स्पट येतली चल्याक मिल्याक 13 ते 17 18 15 16 ह्या वयाचेर येता स्पट ह्या वयाचेर ताणें एक्सरसायज करप आणि ताणें भरपूर बरें खावप प्रोटीन हें इम्पॉर्टंट आसा दॅट वील गिव अ एक्स्ट्रा पुश टू इट सो हें जें कितें खावप आसा पळय तें बंद करून ताणें बरें पयलीं सांगला तसो डायट दवरप. ताका सांगपाक जाय की तुका हायट येवपाक जाय जाल्यार ते खातलें म्हणटो सादारणपणे आतां तो 13 म्हटल्यार मातशें ताका कळटा आसतलें थोडें बरोबर मातशें बरेंच कळटा आसतलें. डॉक्टर मुखेल आमकां प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो हा हांव बिचोलेच्यान उलयतां सुनीता कामत. म्हाका दोतोराक एक प्रश्न विचारूंक जाय आशिल्लो की म्हजो भुरगो आसा पळय तो आतां 4 वर्सां कंप्लीट जाली ताका पूण दोतोरान हेडून अशें सांगलेलें न्ही की दुधान कॅल्शियम आसता सो दूध दिलें की भुरग्याक आनी कॅल्शियमाचें कितें दिवपाक गरज ना सो हांव ताका दिसाक 2 फावटी दूध दिता कळ्ळें तुका. पूण हरशीं तो कितेंय खावपाक तयार आसता बाजारांतले चिप्स वेफर्स चॉकलेट्स पूण दूध पळयलें की तो वकारे काडटा आनी आपल्या पोटान मातसो दुखता दूध पिवपाक कसोच तयार जायना तो. पण तुमी दोनदा दिता म्हणटा ताका उपाय कितें काय नाही पण तुमी ताका दोनदा दिता म्हणटा न्ही दूध ताका फोर्सिबली दिवचें पडटा ते तो वकारे काडटा मागीर ताका कसो तरी करून दिवचें पडटा. एक एकदां कितें करता तो एक एकदां दूध वॉमिट करता तो ओकून भायर उडयता बेसिकली अक्षरशः दूध दिता सर आमकां नाका जाता वर म्हटल्यार नाचचें पडटा तशें जाता. आनी सेकंड म्हाका प्रश्न दोतोराक विचारूंक जाय आशिल्लो की नॉर्मली डिवॉर्मिंग करपाक कितलो गॅप दवरपाचो काय म्हणून भुरग्याक. जर तुम्ही पयलींचो पार्ट जर आयकला जाल्यार ह्या प्रश्नाचें उत्तर ऑलरेडी डॉक्टरान दिल्लें आसा. ऑलमोस्ट प्रत्येकाचे 3 ते 6 म्हयन्याच्या पिरियडाचेर लोकांचे समहाव कन्सेन्सस आसा अशें म्हणूं येता आनी तुमचे गरजे प्रमाणे तुमी दिवप म्हणजे तेजे घरांतली नितळसाण दवरप चड गरजेचें. डॉक्टर तांणी विचारलें ते दुधा विशीं मातशें थोडक्यान भाश्य करा. आमचे कडेन आनी खूब कॉल्स आसात लायनीर. दूध दिवप गरजेचें दूध सगळ्यांनीच घेवपाक जाय आनी कॅल्शियम भुरग्यांची जी हाडां आसता पळय ती 18 वर्सां पर्यंत 18-19 वर्सां पर्यंत वाडटा 16 ते 18 ही पिरियड बंद जाता. आमी मेडिकलान शिकले त्या प्रमाणे ती घट जाता मागीर आनी मागीर ती हायट वाडना. सो हे पर्यंत काय कॅल्शियमची खूप गरज असता जेन्ना वाडटा पळय तेन्ना आनी ते कॅल्शियम भायल्यानूच येवपाक जाय काय ना ते आमी आन्सर केला. ते डायटान येतलेल्या गरज नसता. मिल्क प्रॉडक्ट दिवं येता ताका तेच एब्सोल्युटली मिल्क प्रॉडक्ट दिवपाचे ताका थोडे फ्लेवरिंग एजंट्स घालपाचे फ्लेवरिंग एजंट घालपाचे ताका एक दोन ते फ्लेवरिंग एजंट घालतकूर एक्स्ट्रा कॅल्शियम मेळटा आनी हें मेळटा हे बरोबर लो बरोबर. पण तो जर घेयना जाल्यार ताका येद्या वेळी करची जाता. ताका जर संवय केल्ली ल्हान आसतना पासून जर कदाचित घेतलो की एक एकदां तो मदींच आनी कितें तरी जाता मदींच डिस्ट्रॅक्ट कित्याक जाता ते दुधान जाल्यार थंय तो टीव्हीर पळयता न्हू तितून आनी कितें घातलेलें आसता. बरोबर. डॉक्टर आमकां प्रश्न आसता म्हणजे खूब जाण लायनीर आसात. हॅलो डॉक्टर म्हाका विचारपाचें आसलें 2 क्वेश्चन आसलो. पयलो दोनूय विचार सडसडीत विचार. एक डिवॉर्मिंग करता न्हू कितक्या वर्सां पर्यंत करूंक जाय तेच आमी आतां वदोवचें सांगता. तेचे तुमी प्रत्येक मातसो जर बॅक पळयल्यार जाल्यार तुमकां सांगला की 3 ते 6 म्हयन्याच्या दरम्यान करप. वर्सां पर्यंत करपाचें कितले एज म्हणजे 6 वर्सां. अच्छा. आतां हांवें तुवें समज भायर खंय हॉलिडेक गेलो आनी खंय तरी भायर सगळे हेजेर खाल्ले सोडेल्ले कितें जाल्यार आमी वयच्या पयलीं एकदां आनी गेल्या नंतरूय एकदां घेवपाक जाय. सो भुरग्यांनी जसो कितें खाता कितें आसा तेजेर आसता. हांव म्हटलं आमी भायर गेले खंय हॉलिडेक गेले आनी कितें गेले. बेसिकली डॉक्टर इफ यू एनालायज म्हाका दिसता की देर इज नो कट ऑफ पॉयंट. प्रत्येक मनशान घेवप म्हणजे ऍटलीस्ट आमी ज्या स्टँडर्डार रावता कारण आमी जरी घरा कितले सांगले पण भायर खातात न्हय आमी हात धुतात न्हू प्रत्येक फावटी खबर आसा न्हू. हे जेन्ना तुका भुरग्याक हें कळ्ळें की हात धुवन शाळेन सुद्दां तो